सध्या आमी आसा ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाच्या भायर. तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता हे ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन. तेजी परिस्थिती कितें आहा ती तुमकां दिसता आसतली. तेजेर वयर ताडपत्र्यो घालून सध्या हांगासर काम चलता. आमी एक स्पेशल रिपोर्ट केल्लो ह्याच पुलीस स्टेशनाचेर. ताजे मागीर जे 18 सप्टेंबर 2023 जे गोंयचे मुखेलमंत्री आसा तशेंच स्थानीक आमदार राजेश फळदेसाय हांच्यांनी हांच्या उपस्थितीन हांगासर जो नव्या पुलीस स्टेशनाचो फावंडेशन स्टोन घाल्लो आनी तेन्ना जे चीफ मिनिस्टर आसा तांणी सांगिल्लें की वर्सा भितर ही जी नवी बिल्डींग हांगासर जातली तेजें काम पुराय जातलें. कारण 21 नोव्हेंबर 2024च्यान 5 जानेवारी 2025 मेरेन ओल्ड गोवा जे एक्सपोजिशन आसा तें जावपाचें आसा. प्रोजेक्ट अस्तित्वात येवपा खातीर आनी आयचो फावंडेशन स्टोन आमी लायला. फुडल्या वर्सभराच्या भितर हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपा खातीर प्रशस्त अशी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर सातत्यान आमी आमच्या होम डिपार्टमेंटाक सगळे कडेन दिता. हांगासरूय बी त्याच पद्दतीन एक बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर करून आमच्या पुलिशेक हँडओव्हर करप. सातत्यान येता त्या 2024 एक्सपोजिशनूय जावपाचें आसा. व्हडलो बीग इव्हेंट एज ए इंटरनॅशनल इव्हेंट सो दॅट नॅशनल आनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट सातत्यान हांगासर येता आणि ताच्या खातीर आमच्या पुलीस स्टेशनाकूय त्याच पद्दतीचे बरे इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आशिल्ली. सो आमी स्टोन आयज बसयला आनी थोडे दिस तुमच्या मुखार आमी ओपन दवरतले. आमी पीट बिल्डींग काम दिल्लें आसा आनी बरे पैकी आमकां हांगा पुलीस स्टेशन हांगा बांदपाचें. आमचे मुख्यमंत्र्याचे चिंतन आसा आनी जे आमचे आनी आमच्या मतदारसंघाचे हे आमकां येता त्या वर्साभराच्या पयलीं आमकां हांगा मेळटा. हें येवपाचें आमचें एक्सपोजिशन जावच्या पयलीं रेडी करता. पूण हांगासर जेन्ना आमी आयज पळयता जाल्यार हांगासर फक्त तो फावंडेशन स्टोन जो घातिल्लो तो आसा आनी जी परिस्थिती आमकां सद्याची दिसता ती तुमी पळोवपाकूच शकता की ताडपत्र्यो घालून हांगासर काम चलता. मेळटा ती म्हायतीनुसार की हांगासर तेंचे शिफ्टिंगा खातीर तांकां ऑर्डर आयल्या. ते ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाच्यान जे सांताक्रूज जो आउटपोस्ट आसा थंयसर शिफ्ट जावपाक तांकां जे नोटीस आसा ती आयल्या. पूण ते सध्या शिफ्ट जावचे ना. कारण जर ते ह्या वेळार जर हांगासरल्यान सांताक्रूज शिफ्ट जाले जाल्यार एक्सपोजिशन 21 नोव्हेंबर 2024 जेन्ना एक्सपोजिशन चालू जाता तो मेरेन हें काम पुराय जावचें ना आनी मागीर खुबश्यो अडचणी जे पोलीस आसा तांकां येवपाक शकता. म्हणून ते आजून शिफ्ट जावना. एक्सपोजिशन जातकीत मागीर हांगासरल्यान जे ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचे जे स्टाफ आसा ते सांताक्रूज जो आउटपोस्ट आसा थंय शिफ्ट जातले आनी तेजे मागीर हें जे पुलीस स्टेशनाचें काम आसा तें चालू जातलें. ह्या कामाक डिले जाल्ल्या कारणान हांगासर जे सद्या जी परिस्थिती आसा पुलीस स्टेशनाची ते आमी पळोवपाक शकता. आनी म्हाका दिसता हो जो पुलीस स्टेशन आसा ओल्ड गोवाचो तो बरो कॉन्ट्रोवर्शियल पुलीस स्टेशन की ताच्या बांदकामा बाबतींत खुबश्यो पयलीं कॉन्ट्रोवर्सी जाल्या आनी हें जें पुलीस स्टेशन आसा तें आयज आमी पळोवपाक शकता तें तशेंच आसा. पूण म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन जर एक्सपोजिशना मागीर जशें तें म्हणटा तें जर काम सुरू जालें जाल्यार हांगासर एक जी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाची जी नवी बिल्डींग आसा ती आमकां पळोवपाक मेळपाक शकता. प्रुडंटा खातीर ओल्ड गोवाच्यान साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.